अडवलपाल वाठारात घरगुती नळांक खदूळ उदक येता। हे उदक पिवपाच्या लायकीचें ना, देखून लोकांचेर आकांत उप्रासला। माती मिश्रीत उदकाक लागून लोकांचेर परिणाम जावपाचो धोको आसा अशी भिरांत लोक उक्तावपाक लागला। अस्नोडे उदका प्रकल्पांतल्यान अडवलपाल गांवाक उदकाची पुरवण जाता, मात सध्या नळा वरवीं जावपी उदक पावसाच्या उदका प्रमाण खदूळ आसता। गरज म्हणून हेच उदक पिवपाची पाळी लोकांचेर आयल्या। ह्या समस्ये विशीं संबंधीत खात्याक कळून लेगीत कोणूच काना मनार घेना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। अडवलपाल गांवांत चलपी मायनिंगेच्या गाळाक लागून ही परिस्थिती जाले आसुये असो दुबाव लोक उक्तायतात। सरकारान ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें अशी मागणी लोकांनी केल्या। नमस्कार, म्हजें नांव प्रेमानंद शणै साळगांवकर, अडवलपाल रावता। गेल्या विका पासून आमच्या गांवांत जो वॉटर सप्लाय जे उदक सप्लाय करतात सारकी मडी येता। आनी आज ह्या दिसांनी जोरदार पावसय पडटा, पावसाचो सीजन, आनी हे जर उदक अशेंच येवपा लागले, हे मडी उदक आसा हांगासर, हे अशें जर टॅबाक उदक येवपा लागले जाल्यार लोकांचे सामान्य लोकांचे आरोग्य हे बिगडू शकता। आनी ह्या पाणी जे आसा, उदक जे आसा, मेन म्हणजे आमच्या हेल्थाक सगळे जे दुयेंसां जाता ते पाण्या पासून जाता। आनी जर पाणीच जर आमकां सरकार अशा तरेचे जर सप्लाय करपा लागले जाल्यार आमच्या आरोग्याक आनी धोको वाडटलो। जी दुयेंसां जी जाता पावसाच्या सिजनात ती आनी वाडटली। हे तुमकां खंयसून सप्लाय येता उदक? हे अस्नोडा आमच्या जवळ अस्नोडा प्लांट आसा, थंयच्यान हे आमकां उदक आमकां आनी सराउंडिंग गांव आनी नॉर्थ गोवा हांकां सप्लाय जाता। आनी हो विशय असोच जर चालू उरत जाल्यार येणाऱ्या काळान जी दुयेंसां आसा ती वाडटली। तुम्ही ह्याच्या विशयाचा हेका बी कळोवंक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक? कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कळयले, आमची स्थानिक पंचायत तांकां कळयली, पण हाचेर कोण एक्शन घेवपाक तयार ना। आमी कळयले म्हणटा वयर जातले, प्लांटाक उदक तांबडे येता, तर तांबडे उदक कित्याक येता किंवा हे प्युरिफायड करता की ना, ते प्युरिफायड करून नागरिकां पर्यंत पावता की ना, ही जबाबदारी त्या डिपार्टमेंटाची। प्रत्येक डिपार्टमेंट जर आपापली जबाबदारी घेना तर सामान्य नागरिकांना न्याय तरी कोणाकडे मागपाचो? ते सध्या तुमकां ह्या मडी उदकूच वापरपाचें पडटा आनी उपाय ना न्ही, सध्या बांयो ना आनी हेच उदक आमकां वापरचें पडटा। हो जो विशय आसा मायनिंगचो, आनी हे उदक आसा जे नाले आसा, अडवलपाल नाले, ते मायनिंग वयर आसा, आमच्या गांवाच्या उंच सायटीक आसा, आनी थंयच्यानच गांवच्या नाल्याचे उगम जाता। आनी जे मायनीचे रिजेक्शन आसा ते सगळे त्या नाल्यांतल्यान प्लांटाक वता, आनी प्लांट जो आसा तो 2-2.5 किलोमिटराचेर आसा अस्नोडा प्लांट। गांवापासून उदक वता ते प्लांटाक वता। म्हणजे हो जो प्लांट आहा तो सामको मायनिंग पासून नियर बाय आसा, 2-2.5 किलोमिटर आसा, आनी उदक वचपाक वाट ना, ते डायरेक्ट त्या नाल्यांसून वता। त्याचो एक इफेक्ट आसूंक शकता? हय, हो इफेक्ट आसूं शकता, म्हणजे आसा, पूण प्रत्यक्ष त्याची पाहणी करची कन्सर्न डिपार्टमेंटाची जी आसा ती केन्नाच येना। जेन्ना मागीर कसो तरी इश्यू तयार जाता तेन्ना ते लक्ष दितात, तेन्ना टायम गेल्लो आसता। जर योग्य वेळार जर त्याचे उपाय योजना करता जाल्यार हे आमकां अशें मडी उदक पिवची प्रसंग येना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।